ऑनरेबल स्पीकर रमेश तवडकर सर हांचे बरोबर या श्रमदान येवजणे अंतर्गत हांगा ह्या आगोंद गांवांत येवपाची संद मेळ्ळी आणि सराचे हे श्रमदान ही संकल्पना एक वेगळ्या रितीन समाजातल्या ज्या गरजू जे मनीस आसात तांकां एक आधार दिवपाची एक येवजण आणि ह्या येवजणींतल्यान एक तरणाट्याचे भवितव्य घडटा, एक घराब्याचे भवितव्य घडटा आणि तातूंत भितर रमेश सर मन लावन ते श्रमदान संकल्पनेच्या अंडर घरां उबी करता आणि लोकांक एक आधार दिता. कायज हांगा ह्या वाठारांत पळोवपाची संद मेळ्ळी की हांगचे तरणाटे, हांगचे जे गांवचे लोक एकठांय येवन घरां बांदतात. सगळे गांवच्या वाठारांतलो एकामेकाक हात दिवन घर साकार करप ही संकल्पना एक वेगळो आयच्या ह्या सामाजिक बांदिलके भितर एक वेगळो आयाम दिता, एक वेगळी मनशाक एक उर्बा दिता, एक वेगळी सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान एक मुखार सरपाची उमेद दिता. सराच्या मार्गदर्शना अंडर ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात पळोवन खूप आनंद जाता आणि पुराय काणकोण वाठारच न्हय तर त्यांचो मतदारसंघ न्हय तर पुराय गोंयभर आणि गोंया भायर लेगीत ही संकल्पना सर घेवन वतात. तांकां देवा लागीं मागता की हे काम फुडें व्हरपाक तांकां व्हड आशिर्वाद मेळचो आणि तांच्या हातांतल्यान अशी ही कामां घडत रावची. म्हाकाय बी तांचो बारीकसो तांचे बरोबर काम करपाची संद मेळटा, मनाक एक उर्बा मेळटा आणि सरा बरोबर येतगीर एक सकारात्मक एनर्जी मेळटा, पॉझिटिव्ह एनर्जी मेळटा. म्हणून आज हांव सराक असोच मेळपाक आयिल्लो आणि सर म्हाका हांगा घेवन आयलो आणि हे श्रमदान हो कॉन्सेप्ट पळोवपाक मेळ्ळो आणि कशे हे सगळे भुरगे आणि गांवचे लोक एकठांय जावन काम करतात